श्रीमती जसिंता डेसा आयोगाची संचालकी, श्री साइमन सूस, श्रीमती लेटिशिया कैस्टेलिनो, श्री मैक्सिम बेर्नाडिस, श्री जेरोम लोबो, श्री मेल्विन बेर्नाडिस, श्रीमती शर्मिला कैस्टेलिनो, श्रीमती हिल्डा सूस, कुमारी शैनी लोबो, श्रीमती लेन्नी आरान्ना, कुमारी प्रीति सूस, श्रीमती अनीता डेसा, श्री बेकेट लोबो, श्रीमती पेल्सिया पिरेरा, श्रीमती वीणा मतायस, श्री थॉमस नजरत, श्री जीवन पिरेरा, श्रीमती आयरिन डी सिल्वा, श्री ऑल्विन अरान्ना, श्री डॉल्पी डिसोजा, श्रीमती जसिंता पेर्नाडिस. आयच्या मिसाक फेस्त मिसा दान दिल्ली जावन आसात आंजेलिन लोबो आनी कुटाम संदंतोन वडो, हेनरी पिरेरा आनी कुटाम सांतेरेज वडो, डेंजिल आनी लिनेट डिसोजा सांतेरेज वडो, स्टीवन आनी विनी डिसोजा सांतेरेज आता नीरुडे, माइकल मतायस हिरगन, राजेश सिक्वेरा सान फ्रांसिस सावेरवडो, प्रकाश डिमेल्लो सान जुजेवडो, सिल्वेस्टर सल्डाना बेळमण, प्रकाश पिंटो कुंटलपाड़ी, सिल्वेस्टर अब्रेव केलमेट, शॉन हेनरी पिंटो अत्तूर, लविटा सल्डाना सान तेरेजवडो, स्टीवन गोम्स सान तेरेजवडो, हेनरी नजरेत मुकामार, पीयूष मोंतेरो निट्टे. आता पेस्ताक ओंतिगे दिल्ली पंचानी वयर वाड्यावार सान तेरेजवडो, एलिजा मतायस, मैक्सिम मतायस, एवजिन लोबो, कार्मिन रेगो, लिगोरी सल्डाना, पैट्रिक लोबो, पाउल डिसोजा, अलेक्स नोरोन्ना, लॉरेंस सल्डाना, नतालिया गोम्स, मेरी सल्डाना, सेर्पिन पिरेरा, विलियम डिसोजा, एलियस मिनेजस, जॉनसन मिनेजस, विक्टर टेलिस, आल्बर्ट डिसिल्वा, वलेरियन रेंजल, फेलिक्स डिसोजा, तेरेजा अल्वारिस, तेरेजा डिसोजा, पाउल डिसिल्वा, क्रिस्टिन रेंजल. सान पाउल वडो, इनस डेसा, नेविल डेसा, रोनाल्ड डेसा, बेनेडिक्टा नोरोन्ना, लियो मेंडोन्सा, फेलिक्स डेसा, रीटा कैस्टेलिनो, जॉर्ज डिसोजा, मार्गरेट कैस्टेलिनो, आलिस कैस्टेलिनो, एथिस्टेला कैस्टेलिनो, रॉकी लोबो, आनंद अल्वारिस, मेबल डेसा. सान फ्रांसिस सावेरवडो, एडवर्ड डिसोजा, जोसेफ डिसोजा, मरिया डिसोजा, पीटर डिसोजा, राजेश सिक्वेरा, स्टैनली डिसोजा, लियोनिल्ला डिसोजा, अलेक्स डिसोजा, मरिया डिसोजा, बेनेडिक्टा डिसिल्वा, आयरिन डिसिल्वा, आंजेलिन डिसिल्वा, जॉन डिसोजा, लॉरेंस डिसिल्वा, लियो डिसोजा, बाल्तजार डिसिल्वा, विलियम डिसोजा, साइमन डिसोजा. संत अंतोन वडो, आल्बर्ट नोरोन्ना, हेनरी डिसोजा, ग्रेसी डिसोजा, जेरोम लोबो, बेकेट लोबो, डॉल्पी डिसोजा, आंजेलिन लोबो, लॉरेंस लोबो, एग्बर्ट डिसोजा, जॉन लुइस, मार्सेल लोबो,
Thomas Nazareth, Elias Fernandez, Robert Fernandez, Isaac Fernandez, Stephen D'Souza, Lawrence Aranna, Pascal D'Souza, Alvin Aranna, Angeline Fernandez. आता मुड्डो Angeline Lobo, Sant Antonio, Peter and Flavia Lobo, Sant Antonio, Avil Lobo, Sant Antonio, Lancy Lobo, Sant Antonio, Michael Lobo, Sant Antonio, Elias Fernandez, San Josevado, Robert Fernandez, San Josevado, Benedicta Norona, San Paul Vado, Sarita Norona, San Paul Vado, Mary Desa, San Paul Vado, Rohan Desa, San Paul Vado, Jason Desa, San Paul Vado, George D'Souza, San Paul Vado, Marian Pereira, San Teres Vado, Jeevan Pereira, San Teres Vado, Royston Pereira, San Teres Vado, Johnson Menezes, San Teres Vado, Rima Menezes, San Teres Vado, Elias Menezes, San Teres Vado, Silva, San Francisco Xavier Vado, Sunita De Silva, Elston D'Souza, Mumbai, Ruben D'Souza, Spain, Rihanna Lobo, Bahrain, Anora Castellino, Pune, Carmen Rego, San Teres Vado, Jerome Lobo, San Antonio Vado, Marcel Lobo, Sant Antonio Vado, Late Pete, San Teres Vado, Felix D'Souza, San Teres Vado, Leo D'Souza, San Francisco Xavier Vado, Teresa D'Souza, San Teres Vado, Melvin Fernandez, San Teres Vado, या बेस्ट मिसाक अर्गमिसा दिल्ली जाऊन असत आईच्या दिसा आपलो जल्म दीस आचरण करता ग्रेगरी पावन शेवटच्या जल्म दिसा संदर्भी देवा गर्गंदिता नतालिया गोम्स सान तेरेस वडो सिल्वेस्टर अब्रेव हेल्मेट सर्वान देव बरे करो
बापाचे नावी आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. मोगाच्यानो संतोषान आणि उल्हासान एका काळ जमानाची जावन एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता. नित्यादार मायेक मान कर. तिका समर्पून दिल्ल्या ह्या पिरगजेची वार्षिक परब आचरसूंक आमकां निर्मल पदाव फिरगजगारांक आज परतो संतोषाचो दीस. कारण ह्या फिरगज कुटुंबान आमी जल्माल्या. हांगासर आमी भावार्थ जोडला आणि त्या भावार्थान आमी जिवन आसा. आयच्या ह्या आधुनीक काळार विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वाडून संवसारी चिंता बोळ जावन भावार्थ दंदळच्या ह्या संदर्भार आमचो भावार्थ जिवाळ दवरूंक हे फिरगज फेस्त आमकां एक जोगतो अवकाश. नित्यादार मायेक मान कर. फिरगज फेस्त आचरसूंकच्या आमकां सर्वांक भावार्थां जिवंक ती एक आदर्श. तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हूण काना शाराच्या लग्ना माटवान जेजूच्या शिसांक दिल्लो संदेश आज ह्या फेस्ता दिसा आमकां हर एकल्याक ती दिता. सोम्याचेर भावार्थ दवरून जेजूच्या मेटांनी चल्लेली मोरी आमकांय जेजूच्या उतरा प्रकार चलोवन आदर्श भावार्थी आणि भाग्यवंत कुटुंबां बांदूंक एक मेलफंक्त. मोरयेचे शेगुणी जिवीत आमचे करून देखी बरीत क्रिस्ती जिवितादारी एकवटाची मोगाची बोगसण्याची आणि सेवेच्या स्पिरितान भरलेले फिरगज कुटुंब बांदूंक ह्या मिसा वेळार आदार मागया. हो संभ्रम नितळ काळजान भेटोवचे खातीर आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. संगता मागया
हांव पातकी सर्पदुदाक देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगेव सुदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मौन पूर्णिमा किया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडयेंतम्याची भलायकी दी आनी नित्य धर्माच्या विनवणेन ह्या जिणेंतल्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात तो खरो देव तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी उर्रास करता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वचप. भुरग्यानो म्हजें आयका, कित्याक
हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सरस्परान आदेश दिला आनी पुतान आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचें परिफोण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्मे जमयतल्या मनशा बरी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काळशा भुरग्यांक उदेशी संतोष मेळटलो आनी तूं प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सरस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष बरीत करता आनी साकर दनयाची सेवा करता ते भशेन आपल्या आवयक बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करनेन ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर स्थिर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद उमटून घालता. तुज्या बापायक आत्मान सोसूंक मेळटना बडाय करिनाका. तुज्या बापायचो आत्मान तुजो गौरव न्ही. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. सेवकानो स्तुति करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुति करा. सर्वेस्पराच्या नावा जाव महिमा आतानी सर्वेस्पराच्या नावा स्तुति जाव. सजनांगा मोदे तोस महान अंतरणा वयर गाजता ताची महिमा. सर्वेस्पराच्या
दुबळ्या धाकट्यान मेळ्यांतली तो वयर काडटा कुवारां बरोबर तांकां जागो दिता वय आपले बोडचेच्या कुवारां मोदें तांकां बसयता सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप देवान मिसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कानवळायेचे दायळायेचे दिनपणाचे मोवळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुडसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगसिया तुमी दितात ते बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिला त्या बोगसाण बरी जावन पूण ह्या चड शेगुणा प्रास चड तुमचे ते आसूंक जाय मोग मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून असो खरे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाल सांगा कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावन करणेन जावन जे कितें तुमी करतात ते सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मरिपात देवा बापाक अर्गां दिया देवाचे उतर हे देवाचे ओडकार सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभरुता दोन दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें थंय जेजूची आवय असली जेजू कंठाच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें असलें थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूची आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळ येवंक ना तोवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा
जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगले त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक घुसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें हरयताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, खोंड जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दोदोश पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हे आपले पयलें आसर्य जेजून गलिलेच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिष्य ताका सतमा दोवंक लागले. देवाचे पुत्र हे क्रिस्त ते मोगाळ याजक भावानो, भुरग्यानो, युवा जाणांनो, भाव भयणांनो, साबार फेस्तां आमी संभ्रमता. मोंती फेस्त, मोरयेच्या जल्माचें फेस्त. तुमी म्हजे लागीं उलयत, थोडी सवालां मदें मदें विचारता, तुमी म्हाका जापी दिवी येता. नातालां फेस्त, जेजूच्या जल्माचें फेस्त. पास्का फेस्त, जेजूच्या जिवनपणाचें फेस्त. तर व्हडलें फेस्त, व्हडलें फेस्त वर्सांत एकच फावट येवचें. व्हडलें फेस्त कोणाच्या मनाक, कोणाच्या मनाक सांगलें न्ही, प्रस्तावनान सांगलें. नित्य धर्माच्या मनाक त्या त्या फिरगजेच्या पात्रोनाचें फेस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या फेस्ताची विशेशता कितें? व्हडलें फेस्त म्हणटा आमी न्ही गे, व्हडलें फेस्त. ह्या फेस्ताची विशेशता कितें? कसलो संभ्रम आमी चलयता? कसलो? तुमी थोडी जापी दिजे म्हाका. कसलो संभ्रम? इगर्जेन संभ्रम न्ही गे आज. पळया तें बँड सुरू जालें थंय धांव न्हू हांगा म्हणसर व्हडलो पुरशें हांव. बाकीच्या दिसांनी आसा तो. मागीर तुमी इतलीं जाणां सांगता म्हणल्यात आज. सैरी फिरगस घरां सांगता, विघरां सांगता. तुमी इतलीं जाणां सैरी धैरी इश्ट मंत्र आनी हांगासर इतले पाद्राब केदळाय मेळटा ते तुमकां. पळय आज बरो पाद्राब हांगासर आल्तार भुरगे. संभ्रम फिरगस कुटुंबाचो. आनी एक संभ्रम आसा दुसरो, तुमच्या घरा दुकोर मारलाय. कितले जीव गेल्यात कोण ना. दुकोर मारला, थोड्यांनी मारला, थोड्यांनी मांस हाडला आनी बरें जेवण केलां. असलें जेवण इतल्या जाणांक केलें तुमी करता ते वर्सां मदें करिनात. उरली पूर आमची कुटुंबाची फेस्तां आमच्या कुटुंबाक सांगता मेळोन. पूण व्हडले फेस्ता दिसा आमची सैरी धैरी खाजार करून दिल्ल्यो दुवो, आमचे जावय आनी सांगता परगांवां तेणी आसली कुटुंबादारां पुरा सांगता मेळोन आमच्या कुटुंबांत संभ्रम. न्ही व्हडलें फेस्त म्हळ्यार पयलें इगर्जेन संभ्रम, नित्यादार मायेक मान करूंक. दुसरो संभ्रम आमच्या कुटुंबाचो संभ्रम. तिसरो संभ्रम आनी एक आसा म्हज्या काळजाचो आनी म्हज्या कुटुंबाचो संभ्रम. व्हडलें फेस्त जालें. सांज जातना पुरा खाली दनपारां व्हडलें जेवण. ताच्या उपरांत सांजे म्हणसर सैरी थोडी येवनूच आसतात न्ही. आतां त्या एकल्याक 4-5 कडेन वचोंक आसल्यार अशें सांजे म्हणसर राती म्हणसर फेस्त. मागीर उठचें कोणें? घरा उठचें कोणें?
तुमीच न्ही गे आवय बापय आनी भुरगीं आब व्हडली माय आसल्यार तुमीच. देखून हांवें सांगलें तिसरो संभ्रम आमच्या कुटुंबाचो, म्हज्या काळजाचो आनी म्हज्या कुटुंबाचो संभ्रम. मुगाळ भाव भयणीनो, यायच्या फेस्ताक हांवें संदेश काडला. मरये मायेन सांगलेली ती उतरां त्या साकरांक वायन उणो पडलेल्या वेळार कितें जालें आमी जाणा. मरये माय धांवली थंयसर, वायन ना. जेजू कडेन म्हणाली, बाये तो हुस्को म्हाका आनी तुका कित्याक, आमी हांगा सैरी जावन आयली. हांव पळया म्हणालो जेजू. मरये मायेक जेजूचेर भरवंसो आसलो आनी ती साकरांक कितें म्हणाली, कितें म्हणाली? वडोल आयकलां तुमी? परतून आयकलां, 2 फावटी आयकलां, वाचलां मस्त फावटी. तो कितें सांगता ते तुमी करा, तो कितें सांगता ते तुमी करा. कोणें सांगलें? मरये मायेन साकरांक सांगलें. तो म्हळ्यार कोण? जेजू कितें सांगता, जेजू थंयसर हजर आसलो, तो कितें सांगता तें तुमी करा. मुगाळ भाव भयणीनो, जेजू न्हू आमकां कितें सांगलां बोळे वांजेलांत तें पुराय केल्यार हांव म्हज्या काळजाचो संभ्रम करता वर्सभर, आनी सांगता म्हज्या कुटुंबाचो संभ्रम आमी संभ्रमता. मुगाळ भाव भयणीनो, आनी एक उतरां सांगचें जाल्यार म्हजी जेजू बरी आमी केल्यार, जेजून सांगले बरी आमी केल्यार आमी शेगुणी आदर्श क्रिस्तांव जातले. हांव कांय सुद्दां भावना, पूण जेजून केल्ले बरी सांगले बरी करूं गा. मात्र म्हाका जाय जाले बरी जियोंक जायना. कित्याक हांव कोणाचो? हांव कोणाची? आमी जेजूची न्ही. त्या कुर्साचेर दिश्ट गेल्यार आमकां ताणें आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें सांव पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें, देवान वेंचून काडलेली तुमी, यू आर चोजन बाय गॉड. देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. पळया कितले बरे शब्द हे. देवान वेंचून काडलेली तुमी आनी हांव आमचे पाद्राब आनी ताका मोगाची. आमी देवा मुखार मोला अदीक पवित्र. देखून ग्रेगरी म्हणटा शेगुणा बरी जिणी असो ध्येय. सांगा की एक फावटी, शेगुणा बरेत जिणी देवा बरी जावचें, जेजूच्या मागुल्ल्याने जियोवचें, जेजू बरी जावचें आनी निमाणे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियोवचें. ह्या 3 संगती, देवा बरी जावचें, जेजू बरी जियोवचें आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन सगळे वर्स आमी जियोवनूच रावचें. मुगाळ भाव भयणीनो, तर सवाल आसा, शेगुणी जिणी क्रिस्तांव जिणी आमी कशी जियोवची? थोडी उदाहरणां, थोडे 4 पॉयंट्स तुमचे मुखार दवरन थोड्या उदाहरणां सोवे आमची क्रिस्तांव शेगुणी जिणी आमी कशें जियेवयेत. पयलें, शेगुणी क्रिस्तांव बरो क्रिस्तांव. तुजी जिणी पळयल्ल्यानी हेरांनी कोणेय तुका म्हळांगी, पळया बारी बरो क्रिस्तांव, बारी बरी क्रिस्तांव. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवाक पळोवन हेर जातीच्यान म्हणलें गे, पळया त्या क्रिस्तांवाक कितल्या माया मोगान ते जियेतात. आज तुजी आनी तुज्या कुटुंबाची जिणी पळयल्ले हेर जातीचे म्हणूंक शकतात की पळया खरे क्रिस्तांव कितल्या मोगान ते जियेतात. मुगाळ भाव भयणीनो, बरो मनीस, बरो क्रिस्तांव कितें करता? बरें करीत येता न्ही गे. जेजून कितें केलें तेंच न्ही गे. जेजू बरें करीत गेलो. आड वायट बरो आयताच्या विशयांत कितें कितें खबरो गेल्यो, पूण जेजून कितें केलें? जेजू बरें करीत गेलो. त्याच प्रमाणे बरो शेगुणे क्रिस्तांव बरें करीत येता. हो तें 4 माडी लक्षार तुमी आयको बरो, पेपरार वचून बरो. हासन आब्बा म्हणलो एकलो आसा मापल्यांचो. तो कितें करता? 4 माडीच्या गाटयेर कांय व्हेकलां पाड जाती जाल्यार, एक्सिडेंट जाल्यार या थोडे बुटी अशें जाता थंयसर 4 माडी गाटयेर मेल्लें मोडें काडून उडयतात व्हरून. कोणाक कळटा?
त्या जुरयेंत पळयल्या गेल्या ते तुमी चारमाटी गाठी गेल्या ते व्हडल्यो व्हडल्यो जुरयो ते काले पडल्यार इगलचे ना रातीक पडल्यार गत येत हो हासन आब्बा म्हणलो ताका इमिडिएटली खबर दितात जो 4 जण उपकारा पडसो मनीस हिंदू जावं दी क्रिस्तांव जावं दी मुस्लिमाचो जावं दी खंयच्याय जातीचो जावं दी जात कात लेखी नासतना पयले तो धांवता थंयसर खरो क्रिस्तांव ह्या हासन आब्बा बरें करीत वेता बरो मनीस बरें करीत वेता कित्याक जेजू बरो ताचे चिंता भाशें जेजू बरो हांवें बरो म्हजें कुटुंब बरें आय एम ओके यू आर ओके म्हूण सांगून इंग्लिशांत एक आसा सायकोलॉजींत बाबणेन हांव बरो म्हजी बायल बरी म्हजी भुरगीं बरीं बायलेन कितें सांगचें हांव बरी म्हजो घोव बरो म्हजी भुरगीं बरीं सगळें कुटुंब बरें जाता म्हजो बाब केदाळे सांगतलो हांव बरो जाल्यार मालगड्यांचे गाद तुमकां कोत्ता ती हांव बरो जाल्यार सगळो गांव बरो कितलें बरें पळय न्ही गे हांवें केदाळे तांचे मतीन दवरचें हांव बरो म्हजी बिरगस कुटुंब बरें कित्याक बरेंपण सोड जावचें म्हजें तावन नुस्तें आनी एकलें तावन न्ही अशें कुटुंबान तुमी चिंतात जाल्यार भावा भयणीनो बरेंपण सुरू जाय म्हजें तावन दुसरें आयच्या पयल्या वचपांत तुमी आयकलें वडिलांक मान बरो क्रिस्तांव वडिलांक मान दिता कोणाक आवय बापायक मान दिल्यार कितें मेळटलें म्हळें ताच्या पातकांचें बक्षणें मेळटलें आनी कितें मेळटलें म्हळें लांब आवकू म्हळें कोणाक नाका लांब आवकू आतां लांब आवकू कोणाक नाका कित्याक मांद्रेर पडोवन जरकोटोन मोरोंक कोणाक नाका आमच्या घरांनी आसात पुराय मालगडींच भावा भयणीनो आवय बापायक दिल्लो तो मान आसा पळय तो विसरोन वचना तिसरें तांच्या भुरग्यां उद्देशी तांकां संतोश मेळटलो 3 संगती वडिलांक कोण मान दिता 3 संगती जातात पातकांचे बक्षणे मेळटा दुसरें तांच्या भुरग्यां उद्देशी संतोश मेळटा आनी लांब आवक मेळटा पळया तिसरें शेगुणी क्रिस्तांव देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता पयलो जागो कोणाक दिसय तुवें आनी हांवें सदां तुमी पयल्ले देवाचे राज आनी ताची खुशी तुजी खुशी न्ही ताची खुशी सदां तुमी पयल्ले देवाचे राज आनी ताची खुशी हाचे सगळें हेर सगळे देव तुका दितलो मोगाच्या भावा भयणीनो पयलो जागो देवाक दिवया आनी दुसरो जागो जेजून म्हणलें बरी तुजो केल्ले बरी न्हिदल्यात कितें तुजो केल्ले बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर मदर तेरेसान केल्लें तेंच तिसो तिणें मोग केल्लो उणो पूण देवाचो मोग तिणें पेल्या थंय दाखयलो एक उदाहरण दवरता तुमचे मुखार तिच्या जिणयेन तिणें केल्लें घडीत पळया त्या कश्टातल्याच्या गायांनी तिणें जेजूचे मुखामळ पळयल्लें एक दीस किड्यांनी भरलेल्या रुवांनी भरलेल्या चारंडेंत गटारान पडलेल्या एका मनशाक तिणें तिच्या आश्रमाक हाडलें आनी ताचे खिडे काडले तूं जाल्यार हांव जाल्यार धांवोंक आसा त्या घाणीन पूण तिणें तें घाण सोंसून ताचे किडे काडन ताका वोकात घालन ताची साखरी केली भावा भयणीनो थोड्या दिसांनी तो मनीस मरच्या पयलें अशें म्हणालो खंय I lived like an animal on the street, but here I am dying like an angel. मदर तेरेसान ताची साखरी केल्ल्यान तो म्हणालो खंय त्या मार्गारच्या गटारांत चारंडेन हांव पडोन आसतना हांव एका मनजाती बरें जियेल्लो पूण आज हे तुज्या ह्या मोगा वरवीं आंजा भाशेन हांव मरोन आसा मोगाळ भावा भयणीनो पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार हो घरांत तूं सुरू जाय तो म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यांत आनी निमाणें शेगुणी क्रिस्तांव समाधानी सोंसणेकायेचो मनीस आमचो आदलो पाप साहेब जुवो पावल दुसरो आतां सांत जाला न्ही गे तो सगळो कामतालो पळयलें तुमी पार्किन्सन्स म्हणली पिडा ताका दसताली सगळें कामतालो पूण मीस पेटयतना करेक्ट जातालें खंय हांवें आयकल्लें वाचल्लें म्हाका देवाची दया जुवो पावल दुसरो ताका गुळो घाल्लो समाधानी मनीस जुवो पावल दुसरो पाप साहेब जैलाक वता
ताका पटलून धरता ताका बक्षिता समाधान दाना भितरले दान काल समाधान ताळी दावानो बाळियानो तातूंत रिक्षा बरोबर येतात तुम्ही वाचला ताळी दावानो बाळियानो तुझ्या कुटुंबांत जियेत आसतना सोंसणीकायेन जियेताय तोंडाक तोंड दिल्यार खंय वन पायता पण सोंसणीकायेन जियेल्यार तुजो शेवट तूं जोडताय तूं खरो क्रिस्तांव 4 पॉयंट हांवें सांगले खंयचे पॉयंट सांगा पळय एक आयकत खरो क्रिस्तांव शेगुणी क्रिस्तांव म्हळ्यार पयलें बरो मनीस बरें करीत येता मागीर दुसरें आवय बापायक मान दिता तिसरें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता चवथें शेगुणी क्रिस्तांव समाधानी वा सोंसणीक हे चारय शेगुणो आनी जायते शेगुणो मरये मायेते नित्यादार मायेतेन आमकां दर म्हणून दिसतात आमच्या कुटुंबांक ती प्रेरण जेजून आमकां कितें सांगलां म्हळें तें जियोंक तुवें आमकां जेजू लागीं मागोवन दिता कृपा त्या मायेक मान करूंक आज सांगता मेळलेली आमी मरयेच्या आनी जेजूच्या शेगुणांनी आमी भरया खाना शेरांत कुमकेक दावरली मरी माय आमच्याय सुखा दुखान ती वांटेली हें तुमी बगलां न्ही तिका बगी माज दवरल्यार भोवना खंय आनी त्या धर्माची माज दवरता तुमी ती सोमोगान घेतात तिचे लागीं मागतात बारी बरें करा तें मुखार शिया ती माय आमकां सदां राखता आमचे संगत आसा आनी जेजून कितें आमकां सांगलें म्हळ्यार करूंक तें करूंक आमकां बळ आनी कृपा प्रेरण दिता सा बर्नाड आखेर करता सांगो न्हू सा बर्नाड अशें म्हणटा आपल्या गरजे एकांतांत मोरये शशी दावल्लो कोणूच रित्या हातांनी पाटी येवंक ना एक फावटी सांगया की आमी सकाळ हांव सांगून दिता तुमकां तुमी सांगा हे हो संदेश घेवन आमी घरा या आपल्या गरजे एकांतांत मरये सरशी दावल्लो कोणूच रित्या हातांनी फाटी येवंक ना तीस मरी माय कुटुंबाची राणी आमकां शेगुणी क्रिस्तांव जिणे जियोंक आदार दिवं येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां ताच्या शेगुणांनी नेटोवंक आमेन उबे रावन आमचो बाबाटाने विचारया सतमंता देवाक बापा सर्गा आणि प्रथम विचार जेजू क्रिस्ता ताच्या इतिहास पुता आमच्या तुमया जो अंकुआर मरियता सलमलो पॉन्स पिले ताका ताणे कस सुचले ताका कुडसाट जडलो तो मेलो आनी ताका आनीकय पिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गाट चडलो सर्पदुरा देवापाच्या उजवा बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूं येतलो नित्यदार माये मरिफात सोरमची प्रार्थना सर्गेंच्या बापाक आमी भेटोवया आमची जाप बापा आमची मागणी आयक मोगाळो बापा ख्रिस्ती बावट पासाचे काम करच्या आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुजो अनभोग जोडून तोच अनभोग हेर संगी वांटून घेवच्या वावरांत धैर्य बळ आनी गटाय दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समाजेन आसचे आनी तिचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर जावन सतनितीचे आनी निस्वार्थपणाचे प्रजाराज रुपीत करच्याक वावुरच्या आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगत बवर्त जिवाळ दवरचे म्हणयारपण सोलोवच्या सर गुरकारांनी भौळीक परिस्थितीच्या संध्यांनी आनी सर सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींनी पिरगजे खातीर दिवची ती सेवा सदांच हस्त्या तोंडान आनी उक्त्या मनान करतना तांच्या साखरेपिसाक तुजें कृपेचें बेसावन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगतीच्या वेगवेगळ्या वाड्यांनी उतर प्रायेन आनी पिढे शिडेन कश्टांच्या भाव भयणींक बरी भलायकी दिवन
तांच्या कश्टां दुखांत तांचे संगी रावन दैरान भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगजीच्या सर संघ संस्थेच्या आणि आयोगाच्या संध्यांनी वर्सामध्ये करसो विविध मिसां वावर सुपळ कर आणि त्या मरीपात चड आणि चड लोकांक तुजी वळख जडून बोवाट थीर करूंक आदार दिवंदी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वर्गवांत वावर करनाश्या आमच्या पिरगजगरांक तांच्या कामांत चौकसाय भद्रती आणि बऱ्या भलकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक तशें कुटुंबाच्या सर गरजां बसत मागया. कोणे आमचे लागीं मागोंक विचारलां तांचे बसती. मोगाळ सर्गेंच्या बापा, आयचे दिसा तुज्या पुताचे आवयक नित्यादार मायेक आमी मान करता आसतना तुजो पूत जेजू आमकां कितें सांगता तें करूंक आमकां तूं कृपेन बरें. प्रते जावन आमी एकामेकाचो मोग करूंक, तुजो मोग करूंक, समाधानान जियोंक सांगतास. तुजो पूत जेजू बरें करून गेल्ले बरीच आमची क्रिस्ती जिणी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, पिरगजेंत, समाजेंत बरें करून सुवेचीत चली जावं दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी वैमीक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवाक सरीसोर मारून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, नित्यादार माये स्वभक्तीन उगडास कडून आमी तुका हें बलिदान भेटयताव. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीन तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या मौरिफात. सर्वे स्पॉट तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदराने ससनाच्या देवा, सर्वकाळी आणि सर्वतई आम्ही तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. येत्या धर्मायेका समे नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अंकुवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय साहाली आनी ससनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांची संगती आमची ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या बरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें तितावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करशाक एका आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करताव. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी करडोचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतले.
हे म्हज्या बुगडाचा कुरवात. Bawarta so good pergetuya. Surya Jesu tujhe haran ami sabarangta tujhe bola jeevan par ami बापा आमच्या सोडवणे बसत तुझ्या भूतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गाट सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आम्ही उपकारी कळसान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिशेट तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी सावक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या समेत भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून मागता. त्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जुळून घेतले सगळे परजे संगती या संवसारांत वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमगांत थेरी कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणा दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जेजून आमकां मागूंक शिकयलां ताच्या सुत्रांनी सर्गींच्या बापा कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळेन पडोवं दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर फातकांतले सुटे आनी सोर वाकांतांतले वाचय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुमची येताय आणि उर्रास करताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो एकामेकाक पळोवन हासो देवया संतोष असो दीस व्हडल्या बेस्त असो संतोषान शांती देवया जेजू देवाची शेळी तो आमकां कितें सांगता तें करूंक बोळ दिवची ताच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सगळां सुभागी
राखूया. कनवळ्या बापा नित्य धर्म एका समे मान देताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणाचो दोशी केले आहे देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी आतां विश्वासान तुका उलो मारता त्या सांकवार मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फौजल्या सोडून दराची भक्तीपणी साकरी करूंक आनी ताणें सांगचे बरी जियोंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बुश्यां मुगाचेनो वर्त्या संतोष असो दीस आज आमी संभ्रामता
नित्यादर माये मरिपात जाल्ल्या सकट बऱ्यापणा पसत आमी अर्गां दिवन हें फेस्त आमी आचरण केलें. ह्या संदर्भात तुमकां सर्वांक फिरगजकारांक सैरेदेरांक याजकांक सुमेस्तांक फेस्ताची शुभाशय हांव पाठयतां आनी नित्यधर माय आम्हा सर्वां पसत तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करून दी म्हूण हांव मागतां. तो तुमकां कितें सांगता तें करा. मुरयेच्या ह्या उतराचो संदेश घेवन आमची कुटुंबां तिचे सोम्या संगी सोमकोवच्याक देवाच्या उतरांनी भरिल्लो संदेश दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलें. मनादीक बाप पाऊल रेगो पांबर फिरगजेचे फिरगज याजक हांचो काळजांत हांव उपकार दवरतां आनी तांच्या मिसावांत आमी बरें मागतां. आमच्या वाऱ्याडाचो मुखेली आमचे विगारवार भोव मनादीक जोस्वी फर्नांड बाप आमचे वडील जावन वर्सां मदें तांचो जोगतो मार्गदर्शन हुस्को प्रोत्साह सदांच आमच्या मिसावांक आमकां प्रेरण. आज ह्या बलिदानांत हजार जावन आमचे सांगाता ते आसात तांकां तांचो हांव काळजांत उपकार दवरतां. आमच्या वाऱ्याड्याचे याजक भाव आमकां विविध संदर्भांनी विविध रितींनी आदार दिवचे. आज ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावन आमचे पसत तांणी मागला. तांचो उपकार हांव आठयतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें सेरे पदऱ्याप आसात. आमच्या वाराड्यान एक रिलिजियस मेळाचे पदऱ्याप पालोटायन मेळाचे दोग पदऱ्याप हांगासर आसात. तुमकां तांची वळख आसा. हांगासराचे पयले ते आयल्यात. तशेंच बाप सिप्रियन कापुचीन आमकां सगळ्यांक ताची वळख आसा. ताची भयण आमच्या फिरगजेंत हांगासर आसा आनी परगांवांत हांव गेल्ल्या वेळार जायतो आदार ह्या फिरगजे खातीर तांणी म्हाका दिला आनी आमकांय तांणी दिल्लो. तशेंच आमच्या मदें आसा बाप फेड्री आमच्या फिरगजेचो पयलें आतां परत आज फेस्ताक आमच्या मदें आसात. ताची तुमकां वळख आसा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बेळमान फिरगजेचो विगार बाप एडवीन आमच्या मदें आसा. आमचे शेजारी फिरगजेचो आनी आमकां मोगाचो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुंपरीच्या आयतारा मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतर म्हणलें मनादीक बाप सुनील लोबो हांचो हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. त्या दिसा वाहन आमकां दिवन श्रीमती प्रेसिला लोबो आयोगाची संचालकी श्रीमती जेसिंता डेसा वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी आर्थीक समितीचे सांदे संघ संस्थे कॅथोलिक सभा सांत विशेंत पावल सभा तिसरी वर्दो स्त्री संघटन ICYM YCS बाळोक जिजूचो मेळ आल्तार भुरगीं मुरयाळ सोडलेटी आनी दोतोनेची टिचरां हांचो सगळ्यांचोय काळजांत हांव उपकार दवरतां. आयच्या ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां मागोवंक आदार दिला आनी आपोर बायन सुमाधुर गायन करून आमकां आदार दिल्ली जावन आसा आमचे गायन मंडळी आनी तांकां तरबेत केल्ल्या कुमारी जॉस्लिन लोबो आनी सकट सांद्यांचो हांव काळजांत हांव उपकार दवरतां. आज वेदी सवाक जावन रावल्या आमच्या आल्तार भुरग्यांचो हांव उपकार दवरतां. हांगासर ही आल्तार सोबयल्या फुलांनी सोबोवंक आदार दिल्ली मेल्विन फर्नांडीस आन्ना रेगो मिल्टन फर्नांडीस जॉस्लिन लोबो प्रिसिला लोबो प्रीती डिसोजा शर्मिळा कॅस्टेलिनो प्रकाश देसा आनी रॉनी देसा हांचो काळजांत उपकार दवरतां. वर्सां मदीं तशेंच आज आमकां रांदपाक आदार दिवचो मॅक्सिम फर्नांडीस ऑफिसांत आदार दिवचे जॉस्लिन लोबो साक्रिस्टींत आनी इतर कामांनी आदार दिवचे प्रीती डिसोजा तोटांत शाकामाक आदार दिवची नीलम आनी आल्का हांचो काळजांत हांव उपकार दवरतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हाच्या संभ्रमाक बँडा नादान आदार दिला न्यू स्टार बँड आतूर हांचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुरुशांक वाड सुरूंग आयली आनी डेकोरेशन तशेंच इगज नितळ करूंक आनी भायली नितळाय करूंक आदार दिल्या सक्कड वाड्या घरांचो हांव उपकार दवरतां. आयचे मिसाचें बलिदान लायव्ह चॅनलार हांगासर प्रसार जाला आनी हाका आदार दिला डिवायन वर्ड चॅनल आनी हाचो मालक जोस्विन मास्कर्नस हाका हांव काळजांत ताच्या सिबंदी वर्गाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें प्रायोजक केल्ल्या आविल लोबो दुबय हाचोय काळजांत उपकार दवरता. फेस्ताक आदार दिल्ल्या दानींचो वंतीक दिल्ल्यांचो मुर्दोमगारांचो
भक्तिकांचो आनी विविध रितींनी आदार दिल्या हिता चिंतकांचो काळजांतान उपकार पळोवन देव बरें करूं म्हणटा. आतां निमाणे आशिर्वाद जावन भायर वता आसतना ICYMचे सांद्यांनी थंयसर एक आयस्क्रीमाचे स्टॉल दवरला. YC सांदे हांचे एक स्टॉल आसा. तशेंच आमच्या आल्तार भुरगें रावनशे धार्मीक वस्तूंचे एक स्टॉल दवरला. ताका तुमी भेट करची. तशेंच भायर इतर स्टॉलां आसात सकता की भेट करून तुमी वेची. परत तुमकां समय दिसता. देव बरें करूं. विगार बापानी आमकां देव बरें करूं म्हणलें आनी सांगाताच फेस्ताचे शुभाशय पटयले. हो विगार भोव ल्हान दिसता तरीकी ताची कीर्त सगळ्या संवसारार विस्तारल्या म्हणल्यार दुबाव ना. एक वावराडी विगार हांगासर ताच्या वावरा वरवीं ही फिरगज एक भुमी वैकूट जाला म्हणल्यार ही चूक जावची ना. बोवापूरबायेची तोटां सांगाताच गवळीक वावर बोवापूरबायेन करून हांगासर विगार आनी फिरगज दोनी पर जळटात. ह्या खातीर आमी ह्या आमच्या विगाराक फादर विन्सेंट लोबोको आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगाताच शाबासकी उचारता. फादर विन्सेंट तुमच्या कामा वरवीं हांगासर नवो जीव ह्या फिरगजेंत आयला. हो जीव आत्मीक आनी लौकीक तरांनी वाडोवन दी आनी चडोवन दी म्हूण आमी मागता. आनी ह्या फिरगजेची उदरगती भोव आपुरबायेन जावं दी. देवाचे आशिर्वाद हांगासर आसूं दीत. तुमकां परत आमकां आपयल्ल्याक ह्या आनी बरें फेस्त आमकां मागिल्ल्याक परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वेगार वरान सांगल्याक 2 शब्द कुटशेता. फादर विन्सी पळोवंक ल्हान दिसल्या रे बारी व्हडलो मनीस. कित्याक ताणें हांगासर केल्ली अभिवृद्धी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान हांगा येता आसतना बारी सोबीत देवाळ एक मागण्याक सहजलें तुमच्या हर एकल्याच्या दाना वरवीं तांणी आसा केला. विगारान मुखेलपण दिवचें. सहकार तुमचो व्हडली पट्टी आसा तें पळयलें. कोणें कितलें दान दिलां. उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना जावं दी म्हणल्या उद्देशान तुमी खंडीत दिलां. आनी वेगारा बराबर हांगा 18 योग बारी विशेष तरान मस्त वावर केला. 18 योगा मारिफात एक कोटी आमच्या पाद्र्याबांच्या जमातीचेर पाद्र्याबान कितें वावर हांगासर जाल्लो सगळें प्रेजेंटेशन केल्लें. भोव संतोश जाल्लो म्हाकाय. ताणें केल्लो तो वावर म्हाकाय म्हज्याय गरजेंती करूंक म्हाका प्रेरण जाल्लें. फादर विन्सी तुमकां उल्हास पडयता. आनी की हो वावर मुखार वचून दी. विगार वेतलो पूण तुमी मुखार सुनो रजे. विगार एक विगार येता आनी एक फिरगज येता आसतना तो वावर त्या विगारान केल्लो फळ जावन मुंदर सुन वचा जाय. तुमी आसा तुमकां मुखेली केल्या ताणें खंडीत. हांव ह्या दिशेन संतोश पावता. देवाक अर्गां दिता आनी आज म्हाका हो अवकाश ताणें दिला. फादर विन्सीक तशें तुमकांय देव बरें करूं म्हणून फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. उबे रावया. सर्वे वे आसो तुमचे सोबे आसो. तकले बघया. भाग्यवंतांक वार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनुष्या कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्याने बरो. अंकवार मोरये उदेशी जेजूच्या रसनराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आज नित्य धर्माच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरो आनी आमचे अंकवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. जेजूच्या निमायेच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शाश्वत आदार दिवच्या नित्य आदार
नित्य दरेच्या माई आम बसत विनंती कर